दिसोन संसारान चोई वाटेन इतलो अन्याय मातला कोण कितें करूंक शकता कोण जोपर्यंत क्रिस्तांव करप आणि यांचो चलत आयिल्लो शतमानाचो अन्याय कांयच करूंक शकचो ना एका अस्तुरेक म्हज्या दोळ्या संकार वाचून मारली कितें केलें हांवें जेजूच्या वाटेन संवसारांतली सगळीं दुखां पयस करूंक येतालीं कितें हाडायलां आनी हें माये वगाल जेजूच्या नांवार बोब वापरप क्रिस्तांव करप पिडापीड भोगोवप हाजेनय चड कुस्तार जातलें देवा सर्वेश्वरा तेंकां बरी बुद्ध दी तोरसात काढून घे त्यांच्या हातीतली फकत मायेचो पुलीस दी तेंच्या आणि मनशाच्या सावलेक लेगीत तुम्ही मस्त मानतात गायेविषयी एक उतर मिळू नका तुम्ही हे गायेच्या पोटात 33 कोटी देवाचो रथावर गायेचे शेणमूत हो देवाचो अंश मनीसुय देवाचो अंश असो तुमचो धर्म मानताली नाही मनीस नाही फक्त ब्राह्मणच ब्रह्माच्या मस्तक कुंडलीतल्यान अवतरला बाकीच्या जातीची निर्माण ही ब्रह्माच्या दातापासून ब्रह्माच्या पोटापासून ब्रह्माच्या पायापासून झाल्या फक्त ब्राह्मणच ब्रह्माच्या मस्तक कुंडलीतल्यान बाहेर सरता तशेंच एका हेरां परस एक तरी इंद्री चड आदरल्या आहले हात पाय जोड बगले सारके एक तरी इंद्री चड आसा कांची बुद्ध ती हेरांकूय आहा ती बैलाक आसता तसली बुद्ध हांव सांबाळ कॉलेजीन आसतना हांवें हिंदू धर्माविशीं थोडो अभ्यास केलेलो हांवें कांय बरपाय वाचलें हांव जाणा हिंदूची महाकाव्य रामायण हे शूद्र जातीतल्या वाल्मिकी म्हणटा ताणें बरयलां महाभारत हे व्यास म्हणटल्या एका उणाक जातींतल्यानूच बरयलां व्यासाची आवय थंय नुस्तेकान आहली तेतूंतली भगवत गीता तर श्री कृष्ण म्हणटल्या क्षत्रियान धर्माला सांगलोली चूक सामकें चूक रामायण आणि महाभारत ही एका मनशाली एका दिसाची निर्मणी न्हय चक्रांनी बुदोवन जाल्या हजारो वर्साच्या आवर्तनांतल्यान तांची निर्मणी जाल्या भगवत गीता हो पुराय हिंदू तत्वज्ञानाचो सार आता तातूंत सगळें आसा तें आमच्या ब्राह्मणाचे पण भेटींतली सुद्धा म्हणा श्रीकृष्णाच्या तोंडात घातल्या देव आणि संस्कृत ही फक्त आमच्या ब्राह्मणातूच कळटा आम्ही ज्ञानाचे महामेरू ब्रह्म आणि ब्राह्मण अद्वैत
हत्या मळ्यात शिव 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 महाबाधो ब्रह्महत्याची महाबाधो. अरे अरे तांग्याला 27 पेजान ह्या पातकातल्या मुक्तीना तांग्याला पेज घेतलो 2 हेक्टर तरी महारोग जाऊन हात पाय झोडून कुसून म्हणतात. आमच्याकडे म्हणत असतात त्यात शापान आम्ही त्याने केलेल्या पातकांचो लासून गोबोर करतात. आमच्याकडे यज्ञ असतात त्या यज्ञात तुम्ही गेल्या पातकाचे लासून आम्ही सगळे भस्म करून उडयतात. आमच्या यज्ञात दुकानात पाऊस पडता वांजे गुडगी जातात मेल्ल्या सुकिल्ल्या रुखात नवी आकरी फुटता मेल्ले भितर मोक्षात पावता आणि स्वर्गात सुद्धा पावता. स्वर्गात सुद्धा मूळ प्रकृती मुनिस्की द्या कापून हे पळे साता समुद्रा पलतडीचो रांडी मनीस तुका त्या सांगले म्हणून समजूपाचे ना आणि कळपाचे ना. अरे आफुडो मला सगळं भ्रष्टाचार आणि अनाचार आफुडो ही हात मारी जाता मागीर मनीस ताच्या मोहात पडटा द्वेष वाटता वर्ण संकट जाता आणि वरगत मुनात अशुद्ध जाता. मागीर समाजाची घडी सगळी इबाडून वता समाज रसातळाक पावता. वर्ण संकटात ब्राह्मण जात नष्ट झाली जाल्यार मोठो हाहाकार जातो. अरे मोठो हाहाकार जातो ह्या पृथ्वी तळाचेर. महापूर येतले भूकंप जातले आणि मनीस जात एक दीस ना पयशात जावन वतली. हे पळय आम्ही ब्राह्मण जात धर्म याग सगळे करतात म्हणून हो मनीस संसार मनशाचो तेगून उरला. देव फक्त ब्राह्मणाचेच आयकता ब्राह्मणाचे. अशे म्हटल्यार सकयले जातीतले लोक हिंदू धर्म सोडून दुसऱ्या धर्माक वयतले ते तुमकां मानवतले. हय आपणावदी आमकां दुसरो धर्म. अरे त्या चांडळाची संख्या उणी जाली पूण हिंदू धर्माचे काय बिगडपाचे ना ते हांव खायलो. हांव फकत तुमकां इतलें सांगूंक सोदिता की आमचे मुदले जाय ते जाय आमचो धर्म तुमचे बोज ओबरेन घालून पळयता. चोरी जाला तेका आतां तुमी कितें कोत्तेले. हे पळय असले कितले आयले आनी गेले. अरे एक वेळा बौद्ध धर्माची ल्हार आयली हांगा खंय कितें जालें. अरे सगळे नाना पयशाच जावन गेले. तुमकां एक दीस तोंड काय करून रावचें पडटलें. फाल्यां तुमचो देव आनी देव म्हणून ते आतां तोरतात आनी कोण घेवन आयल्यार तुमी ते काडावचे ना. आतां दाडे कोणी घेवन आमी कोणाक आयतले. आमचो देव आसा आमचो रमान देव आसा तोच पळोवन घेतलो तांकां बरकत दिवचो ना. आमच्या देवा धर्माची सासाय तुमी नकळो. देवा धर्माक हात घाली जाल्यार मुड्डो जावन पडटलो तुमचो. तुमकां काय खबर ना ते जेन्ना काशी सावन ब्राह्मणातून महाचंडी अनुष्ठान करता आसले तुमचे सगळे निसंतान जावन वतले आसले. एका वस्तुरेक सती म्हणून पूजन तुकून उडयतना पळयली हांवें. बोज ओबरेन लासून मांडितली त्या वस्तुरेक. ओ दुख्ख भोगलें म्हाका. एक मोठे पातक न्हू तुमच्या धर्माची एका मान्यताय आहा. हे पळय अजूनही चुकतात तुम्ही आणि चुकीची उदकां वापरतात. अरे कोण तांच्या दुखणूक उडयना त्यो आखोशे गोवाल्या चितेचो उजो आपणायतात. तो तांचो पतिव्रता धर्म. पूर्वजन्माचे प्रायश्चित्त घेतात त्यो. पूर्वजन्माच्या पातकातून तांचो घोव वता आणि राड जातात त्यो. तांकां जियेवचो अधिकार ना. तांणी जियेवप म्हळ्यार घराब्या जातीक पारभूत जावप. तांणी जियेवप म्हळ्यार समाजाचो नैतीक अधपत जावप. तांणी जियेवप म्हळ्यार नाना तरेच्या झगड्यांची मुळां जावप. हे पळय तुमच्या सारकेले रान बायला पारपोळ सोडून आम्ही समाज अधोगतीक घालिनात. समजले. तुमचो धार्मिक भावार आणि देवा विशींचो मोग विश्वास.
हय जातो चड शेजाण कितें येयल्या आज गावची देवळा कडेन च्या पळयल्या बाबानो फाटल्या 52 पिळग्यांनी बसयला आमचो हो गांव पूण तरी पत्की परधर्माच्या मनीस आमच्या गांवांत येतात आनी देवळात बसून बसतात म्हणल्यार कितें मसण्या गांवा भायर करून दवरूंक जाय आता हेचेर कितें तें गांवांनूच एकमतान थारावपाचें मागेल्या गोट्याक उजो घातलो तेणी माळ्यार भरलेले तणा सकट गोटो लासून गेलो तेन्ना हांवें गांवकी आपल्याक कोणेच कान मनार घेतले ना गांवकार म्हणपाक लागलो रानांतलो उजो गोट्या मेरेन पावलो म्हणून पूण हांव सांगता गोट्याक उजो पयलीं तेणी घातला मागीर रानां पावला गांवकार एकठांय जाले जाल्यार तेन्ना नांव सांगतलो आशिल्लो त्या दुस्मानाचें अरे तुझे त्या तू हांगा चुकू नाका 6 महिने झाला बोकडा मारून आयज कात काडटा वेळ काळ पळय मरे हा वेळ काळ पळय गावात मरणाचे संकट येयला आणि तुका तुझ्या गोठ्याचे वळला त्या दुस्मानाचें आता वगी आता काय करे कितें करतलो अरे अरे असे रडून काय जावचे ना असे रडल्यार फाल्यां तुमच्या घरात घुसून तुमच्या राजीचे गाय मात शिकत दवरले हे बडोवन धावण्यात तांकां बडोवन धावण्यात हय हय मारून खांदोळ्या तांकां हे पळयात गांवकेत हेर जातीच्या लोकांना उलोवपाचो अधिकार आसता कितें तें आमी पळोवन घेतात हांव कितें म्हणटा आम्ही सगळे मिळून ते करूया विनोडी करूया आमकां आनी खातोट लावना म्हणून सांगूया हा कितें रे आम्ही पांय पडपाचे तेंकां त्या मस्त्याक भस्त्याक आमी कमीपण घेवन लागीं गेल्यार चड धाडटा तेंगेले हे पळय अरे म्हळ्यार हेच म्हाका शिरवाड्या वयले नायक गांवकाराचे अरे तेच केत्री गांवचे रखंड तेंगेले पुर्वज आदी रायाले रणात वयताले हाती तरसादी घेवन सुस्ताले आता माकडे पळती धरता फकत थोड्याची मात्रा दादो पूर्वजांनी हे केला आणि पूर्वजांनी ते केला हे कित्याक उकळटात कित्याक म्हणटा तो पूर्वज हाताने वाघाची गोम घ्या वयताले फातराचे चळे खाताले हय कितें उरला आता हा हय कितें उरला तांकां मारून बोडून धोणपाची भास उलयता हय तुका खबर आसा तेंचे कडेन उज्याच्यो नळयो आसात नळयो एका फारान मनशाक लेगीत आड घालतात ते अरे हेर गांवाची तेंची गोडकुपां आयकूंक ना तुवें अजून हीच ती बिजूटपणा चेपडी घाला तरी धांव वचत गांवांतल्यान देव आनी देवळां मारत तेंच्या आड्या तूं उलयता रे अशें तापून काय जावचें ना बैरो अरे थंड तकलेन चिंतूंक जाय खातीर आदी हांवें देवाक सांगलें खरें गांव सुगूर उरल्यार गांवची सेवा काडून रामनाथाक अष्ट बांदून घालताले म्हणून सांगूया आता तोच राखणदार आमचो आदी देवाक कौल प्रसाद घेवया तो कितें विचारता त्या प्रमाणे सगळ्यांनी गांव एका मतान आमी गांवांत थारोवया म्हटल्यार ते घेऊन म्हणून कायल्यार हातीक कोयती घेवचे ना तुमी सांग रे रावी म्हाका कितें जाता हातीन कोयती घेवन देवूय ना आनी जिवूय ना जातो तुका सोबाना उतरा रावी तुका सोबाना गवळ्या रेड्यावरी मारला तू कितें म्हणटा घरा वचानी बायलेच्या हातींतली काकणां घाल तूं थोटो एक चाटे मारक म्हणून अशें उलयता नीट उबो रावलो जाल्यार उपशी धुली तूं लिपोन वतलो तूं करे फाटा तूं करे चल बाय म्हाका हें अरे अशें कित्याक झगडटात रे तुमी कसलो सावर येयलो तुमचे अरे हे काहीतरी पळया म्हणून पासयलो हे काहीतरी पळयात मरे पोतुया आमी गांव तेंची अड्ड्यार घालून दिगंबरा वचुया हे उमटा कांबळे काकेन घालून बायल भुरग्यांक घेवन रातचे चलूक रावया अरे दुसरे गांवचे कितलेशेच लोक गोंया भायर आनी ओरिजिनल केल्या खंय अशी पिळग्याचे
सोडून करू येताना राहणी कैशी सड्यार पडू बाहेर बुरक्यात तरास किती किती जातात ते हातात चावले जगचे असल्याने हातात जगपाचे आणि मरचे असल्याने मी हातात मरपाचे आता हांगा जाऊन मरपाची भास केल्यामुळे सांगता मरची असल्या उदक सुकलेल्या तळ्यातली जीवी जीवन तशी कित्याक मरते त्या परत सगळे एकट्याने जाऊन तुडून होतोय त्यांचे म्हण मेस गुरु सगळे सगळे एकट्याने जाऊन हातात किती मेळ त्या घेऊन तुडून होतोय चांगली रक्त घे फक्त चारूच मडी पडल्यार पुरो आल्याचे मरण आमका बऱ्याक पावतले कितें रे आम्ही असंच मरपाक तयार एका बाया फाटल्यान बाय भुरग्यांचे कशें वाटेर करताची वाटेर आणि लिपून कुबेराम कोर्टे सावध जातल्यावर ताचो जायत कितें रे सोड सोड ती तोंडाची माता आता मातांना तुमच्या गावात ज्याने आमचो धर्म आपणायला ताका ह्या वर्साचो रासवळ येणावळीचो वाटो दिल्लो आम्ही त्यांना गावाबाहेर आणि जाती बाहेर करून धावले त्यांका तो जीवचो पडटलो त्यांच्या बगर गांवकी जावंक शकना ही गांवकी काय त्या बायली गांवकी जावन आहा आमच्या पुर्तुगालच्या रायले फॉर्मार आहा की गांवकारपणात आमच्या लोकांच्या धर्माचो रेस्पेक्ट पयली गांवकी जाता तेन्ना तेंची नांवां आदी बरोवची मागीर हाडांची गोंयच्याय बाबतींत आदी तेंच मत घेवं जाय हे गावच्या अरे गाव आमचो गावची आमची कोणाक मान दिवपाचे ते आम्ही ठरवले गावची कशी चलोवपाची ते आम्ही ठरवले तुम्ही आमकां विचारले पिसूट तुम्ही तुमकांनी देव धोरक जाईल पुर्तुगालच्या शेकार तोऱ्या असलेल्या राज्यात या धर्माचो एकूय मनीस आसूंक फावना आता इगोर्ज हेच तुमचे देवूळ रोखडीच उबी जातली इगोर्ज हिंगा देवाचे मुनियारे अधिकार गांवाचे इबे कडेन आसा त्या रोखडोच हिंगा पुलीस उबो करतले बातीस घेवन तुमकां कलरफूलच्या इगोर्जेन घेवन वतले आम्हाला बद्दल अशें जावचें ना आमी जावचें ना आमच्या धर्मा भायर आम्ही बातचीत घेवच्या आप क्वेश्चन जाले ना तो बोलचो ब्रेन करून घेतले बोलचो ब्रेन करून घेतले तुमकां काम धर्म आपणाव केशांक चुकोवंक ना हे तर बातीस घेयात ना तर सोडूंक लागत गांवांतल्यान
पोर्तुगालच्या रायाची गोयच्या विसरायचे आणि भीष्म साहेबाचे वॉर्ड असा ह्या पुढे गोय राज्यात कसलो धर्म सुवाळो तेव्हाच पण पूजा पाठ जाऊन जायना ये मूर्ती पूजा जाऊन खावना तुझ्या देवळात लिंग असा आणि तू देवच पण करता पण हे रोखडेच बंद जाऊन जाय देवळाची पूजा बंद करून आम्ही किती करचे का किती करूया किती जाऊ येता हे पुढे आमच्या पोटा पाण्याचे कसे गुडघ्या पाण्याचे कसे हे पुढे रोड मनुष्या आमच्या शतमानाचे मोठे जागृत देऊळ तुझे देऊळ ते मोठे सगळंच देऊळ आणि परदेश दिसवडीतली आम्ही सगळ्यांनी देवळा पडली त्याच्यावर देव नसलो तुझ्या देवळात पोचली सासायना म्हणतो आमचा देवचा तिथला ताकदवा एक पुरुष मोडलो 2 घरांचो गोपोळ असे बोलवू नका का देवाच्या दारात असे बोलवू नका हांवें बी एक देवूळ पडिल्लें पानयेचे देवीचे पहिलीच पारय घालताना म्हाका दिशिल्लें की देवता पारय धरतली आनी म्हाका धरतली रोडयतली पूण तशें कांयच घडलें ना म्हणटो एक सादो फादर फुट्टा तशी ती फुटून गेली बोगतले तुम्ही बोगतले निदान ते जन्माक ना जाल्यार फुडले जन्माक तरी बोगतले त्याच्यावेळी आमकां एक पावसा पडला होतो आमच्या धर्मान पातकाची कोवळी दिली जाल्यार पातका लासून गोबोर जाता मागीर शेरगार वचून मेवता आणि हे पातका करूंक मेळटले म्हणूनच पातका चड जाल्यात आमच्या धर्मात येऊ फुटो आम्ही तुझा देव फोडचे ना आणि म्हणजे हे देऊळ आणि गावचो आमचो देव त्याची आम्ही इगोर्स करूया इगोर तुझ्या देव आणि देऊळ आम्ही फोडपाना तू आणि गांवकार त्याच्या कितें मुळे येता हुई मुळे येता तो पूजा पाठ रोकडोच बंद जाऊंक जाय फुटो आम्ही आता तो रोकडोच बंद करून देवळात आडामो घालतले हे पळय आमची हांव गांवच्या सगळ्या लोकांक हांगा आपोवन गांवकी जमयता आनी तातूंत जें कितें थारता तें हांव तुमकां सांगता हे पळय व्हड मनशा कार्तिकांतली पालखी आनी मागार ती जाता हे 2 उत्सव तुमचे आमचे सुरळीत जावनी मागीर तुमकां जाय तें करा गांवची केन्ना बसतली गांवकी तुमचे आजून आतां दाखयता तुका फकत 24 वरांची मुजत दिता 24 वरां 24 वरां सुद्दां हे पळय आजून दाखयता गांवकी पळय या वर्षाचे सगळे जेव्हा परिस्थिती मान जाते की मग काय ते करत ओळी त्यांना सुसंबळ झाले सगळं निसंतान जातलं मागीर सगळं तुमचे गोडा आमचे देऊळ मोडपाचो अधिकार कोणी दिला तुमका खूप विचून म्हाका विचारताय म्हाका अधिकार कोणी दिलो काय म्हणून वाखो जो आम्ही जिंकून घेतला आमच्यानी किती करू येते किती करू येता आणि परदेश आणि तिसवाडीतली इतली देवळं आम्ही मोडली ती खुंयच्या अधिकारान मोडली कोणी अडायले आम्ही आमच्या पळयता एक तर हे गोंय सोडून वयता ना तर सगळं मिळून खंय वयता तरी दर्या तुम्ही घेता पूण तू आमच्या देवाक हात घालू नका अरे 100 बिघ्यांच्या भावात ताचे थळ दे देवाची पूजा कोणी करू ना करू असू दे तशा तुम्ही असू दे दोऱ्यात उडी मारलेली पाड घालून येता आम्ही तुमच्या धर्मातली एक खबर आहे एक विकाल स्वरूप खंय मनशा खात्यात त्या कचवून खंय सगळे भिवन गुली जावन जावचे काय देवान त्याने पिडा दिवची न्हू म्हणून तुम्ही तेगे पुजो करू लागले मग तो तुमगे देव जालो बिव कुड्यांचो देव खरे नव्हते सामके खोटे आहे होय मुके एक सांगा किती तुम्ही गाये पुजो करताय होय तुम्ही स्वयंपाक पुजो करताय होय
तुम्ही होतिया तोंडा पुजो करता तुम्ही उंदीर सुनी हात राहिले की पुजो करताय पिशो पडा सोकली पिशो पडा तुमका आमच्या देवा धर्माचे काहीच खबर ना आणि सांगल्या म्हणून तुमका ते कळपाचे आमचो देव तुमच्या वरी फक्त एकाच मनशात देव पळे ना ताका मन जातीतूय देव दिसता ताका उदकांतूय देव दिसता आणि भगभक्त्या रखरत्या उजातूय देव दिसता ताका हे आमच्या समोर जे सगळे कितें पळय उबे आसा त्या प्रत्येकात आमचो देव आसा ही चराचर सृष्टी जी आसा ती सृष्टी म्हळ्यार देवाचोच फळो आमचे सगळे देव 33 कोटी 33 करोड देव एक जो सर्गाना हा त्याने आपलं पूजेचूक डॉक्टरेट दाखवला सगळ्या मनशाची काकुटाय करू अरे आमची दत्तरी माणसा तरी पळय तिची तसं राखण आमका अरे शतमान आसा आमका ती पसवटी कसा आम्ही मळबाक घुसतोय तर या तरतरीत लेगीत केवळ कोदीन काळी रानटी लोक तुम्ही आमचे सोरी पळके आहा तुमका हा तो साधी आहा भगवान जर तुम्ही आमच्या धर्मान येले ना तर आम्ही तुमचं मात देले फोडलेले धामण घालतेले कोर्स आणि जेवण एका गावात करून खावं लागतं तुम्ही सगळे एक वर्ष वाटाणे तुमची गावची उठलेली शेता पाटा सगळे उठलेले तुम्ही गावात काय ते आम्ही चित्तात या वर्षाच्या सगळ्या जहाची वर्ष म्हणतो पुजत जातं की निमणे शिगम्या होळे नासासरी होळी असली म्हणजे की या वर्षाचा उत्सव संपता मागे तुम्ही किती जायचं करा ना जाऊचे ना यो तू त्यांचे काय कोण घेऊ नका ह्या वर्षाच्या शिगम्यामेरेन आम्ही देवळातली पुन्हा एक कामा करून घेता मागीर तुमका जाय त्या घरात घालून म्हणतात निदान घरभक्ती देव वाटोवंक जाता जाल्यार तेंका शिगम्या मेरेन उसवत ठेवया तो मेरेन आमचो गोण आणि परोय आमी तयार ठेवची उतराक फार्स केले सगळ्यांची तोर सादा देवलात ते देवास पण फकत 3 महिने चालू केले हा पण देवाची गोंडा वाचलेली ना तहेच तुम्ही भायर भुईस कसले देवास पण करून पावा ना यांच्या आड वचत जाल्यार तुमकां गोंया भायर धांवले तेले मोठी डोळ्यात गोंया पाय जायचे सगळ्या गावाचे तुझी पूर्ण कृपा दिसती वळले बाबा सगळ्या गावात
आमची शिस्त कमी पडल्यात आणि शिस्त वाढल्या. जेजूच्या वाटेने येतलो त्याला सगळ्यात बाकीच मग योग गरजेचा तरच त्याच्यात जेजूचे बेसाव पडते. असे सांगतात पुढचा मुखार दिली. जेजूच्या कृपेन तू झाला साल्वादोर दियेस. केसू नाही. जेजूच्या कृपेन तू झाला मान्युएल दियेस. कोको नाही. जेजूच्या कृपेन तू झाला पेद्रू दियेस. रामू मिराशी. जेजूच्या कृपेन तू झाला जुजे दियेस. वस्तुरे गोपिके. जेजूच्या कृपेन तू झाल्या मान्युएल देशाची पोतील इजादे. वस्तुरे पार्वती. जेजूच्या कृपेन तू झाल्या पेद्रू देशाची पोतील आशी. आसू नाही. जेजूच्या कृपेन तू झाला मिंगेल दियेस. आणि तानू नाही. जेजूच्या कृपेन तू झाला मारियल दियेस. म्हणा सगळे म्हणा देवा सर्वेश्वरा देवाच्या पुता जेजू ख्रिस्त भगवंता. देवा सर्वेश्वरा देवाच्या पुता जेजू ख्रिस्त भगवंता. आम्ही बालका नव जन्म घेऊन येल्या तुझ्या पायासोरी. आम्ही बालका नव जन्म घेऊन येल्या तुझ्या पायासोरी. तुझे शिकोप आपणो कुडी आत्म्यान तुझे येता. तुझे शिकोप आपणो
तुगे राखून तुगे विश्वास तुगे भावार्थ जावचो आमकां फावो आमच्या सगळे पातकांचो जावं लासून गोपू आनी उक्ते जावं आमकां सर्गीचे जाय तुगे बेसांव घाल आमचेर बरें क्रिस्तांव जावं आमीन एका पुसादाक तुमकां एक फोंडी तांदूळ तातूंत 100 नाल्ल मेवचे तशेंच गोंय पटणांनी एका पुसादाक एक कांबोळ तातूंत वस्तुरितें नेसवण वा कापड मेवचे गोंयच्या धोरमसभेक नव्या किरिस्तांवां लेगून कांय खोर नेम घालून दिल्या ताका पालो दिवप चड आनी चड गरजेचें तेचे आड वचत जाल्यार 21 दिसांचो मनीस तुमकां धरतले आनी व्हरून घालतले व्हडल्या घराच्या म्हणून आनी तुमी गुन्यांवकार म्हणून गमल्या तांगे पदवेदार भावा ताच्या कुटुंब दिसा तुमकां लासून वाट केली खेस्त दितेले गोंयच्या धोरमसभेक घालून दिल्ले नेम आतां हांव तुमकां सांगता देराक कोणें तुळस पुजची न्हू आमोण धरचें न्हू वा घाणा मुखार केल तो वातो लावचो बायलांनी रांदचे पयलीं येवन चवल्यात रांदचें दादल्यांनी मूस पोतची बायलांनी गाठी चोली घालची तशेंच दादल्यांनी कुडवेळे वचत जोतो न्हेसचें जानवे घालची न्हू शेंडी दवरची न्हू बायलांनी कोमटेक कोलसरी घालची न्हू कपडाक तांबडे लावचे न्हू एकादशीक वा हेर वराक उपास करचो न्हू चवथीक गणेश पुजचो न्हू दिवाळेक दिवे लावचे न्हू शिगमो नाचचो न्हू पोटाक दोयशाक घरा आपोवन तांकां नमस्कार करचो कितें तर तुमच्या पयलू धर्माच्या तुमच्या पोतुबाक वा शास्त्राक पालो दिवचो आनी आमगे धर्म आडवयचे आनी सकाळी आमगे घरा येते तुमकां किरिस्तांवपणाची देख तुमच्या घरार आमच्या धर्माचे बेसांव आतां तुमी घरा वचात काय लागतं ना ते कानाला
मी कमेतले आणि ईश्वर म्हणले मी कमेतले पोटादी अगो इतले परेशान मेळटा इले त्रास काढूकूच जाय फकत काळाकच काढले म्हणून हातपाय तोडून उडत लागले हातपाय तोडून उडत चला 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 माझं काय झाले गावात तोंडगिरी दाखवली अगो याच गावात आयुष्य काढण्याचा चल चल या जावली माझं काळ पेड़ बुडून डोंगरामध्ये पावला गावात पाऊस काय होते मनात चढ लावून घेऊ नका तू सतत राग आता तुझ्या आणि माझ्या मुलग्या कोण लागला माय दर धरले असतं मी यावरचा बोट पुजाना लिंग पुजाय करवना त्या माणसाच्या बोलकाराला खून घालच्याना ती काय बोलकीच करा सासण्याची आयावर तुझ्या जोडी घेतील अरे देना तुझा तू पोटा नसताना राधा भेटीची स्वप्न म्हटली रे बाबा पण पुन्हा तू आता माझ्या कुणी करून जाते पावाला माझ्या कुणी करून जाते पावाला आणि योग्यच व्हायचं त्यांच्या तुझं अरे अरे वडा म्हणू नका त्यांना विचार हे कोणाच सांगू नको अरे मनीष नी स्वतः समुद्रा बाहेर देवचा ते देवचा दया माया ना दे का अरे उमोदातून गावकेची जमीन घेऊन तर घराबाहेर तिरीच नाव लागतोय अरे मनीष हो दुश्मना कोतून मिळाला तेवढी गावकेची जमीन खाव हाव सोडतो ना त्याका पोतू शिकायचं किती झालं पुन्हा वडले गावकराची ही होती का जर पुढे एक फार मसणीत पाहण्यास पुढे झालं गावाकडल्या शी तू करून घेतलं ते खूप झाले तुझीकडल्या त्यांनी गावकीची जमीन जबरदस्तीने करून घेतली त्यांना तुझं मागं तिथे खंत भोगत नसते पण उमत दोन गावक्याची दोन खंडीची जमीन घेऊन तो भरमा खायला त्याला पण मधीत तर तुला सारखी घुमल्या पळत तो शेतात कसा पाणी दौडतो तो वाईट पुन्हा वाईट खूप एसटीत तकलीफ आपण घेऊ नका यो तुम्ही तशी कृपा खावण्याची तशीच पडून जायची होय आम्ही हेच म्हणता हे गावात एकचा असा हे एकच दाखवतो येतात पण हाव त्या तसं सोडतो ना पळेल तुम्ही हाव सोडतो ना त्या तसं घात मार्या पावसाची जमीन खाऊन तू गिरीच जाऊ त्याला तू त्या शेतात बसत पाय दोडते पैठाव पायाची टाकीत टाकून उड्या खावतो पैठा तू शेतात पाय दोडतो अरे तू बाबा आमचाच मरे आमचाच गाव बंद मरे तू अरे आमचे कसले हरिष्ट तू नको रात्रीकडे घराकडे नव्हते मग धपका लागला रे पटाक कर सकला किरिस्तावचा कनाडा विचारपा लागलाय नाताला घरा पूज घालते म्हणपा लागलाय नाताला कोळा पाहिजे म्हणपाक लागलाय तुले तू तुले मागे तुझी गावात किती मुलं घेतो ना गावची किती आपण फाटी गावची आपली त्यांना किती झाडाच्या पळून जातो अरे माझ्या फाटीत तुपकाच्या मूळ मारले बरं तरी तुका
तू काय मारून मारून तुझी फाट सोडलेली बरं तरी तू काय मारून फाट सोडलेली बरं तू काय होतो तो सोडचा ना तू शेतात पाय तोडून जातो तो एक मोठी पाठवत गेलो तो एक फोन काढून तुला खरंच कुठतो तुझ्या चौकात कुठे असते कोणा काय चौकात तू कोणा धक्का चढी याच्यावर तुझ्या जाती दाखल पालवायला तो पण तू माझं छानपण सांगता अरे शेतात जोत बांधवलं म्हणता तुम्ही शेतात कौतुक बांधून टाकल्यान कापड असल्याल तुमची मोठी पातळी झाली नावाचं कोणाच पण गावचे लोक मारामारी करता गेले मध्ये राहते ना खूप रस करतात का येऊन का मारामारी करू खरं तुझ्याकडे बोट सोडतो आता आता सोडतो ना का कसली बडा पडण्याची बाजू नाही तू हा कसली पहिलीच गुहा असताना गळ्यातली कळसरी आणि कुकुंबून बोट टाकून लावल्या आता बोडा पडून घेऊन राम लागत ना तुम्ही त्या कलागत छतात पाय तुझ्या पहिले आम्ही उचलून द्या तर पाय थोडी घेऊन जीव देता असे काय कडचण असले असे काय कडचण आम्ही संतारा घेऊनच शेतात ठेवलेलं इथले भविष्यात मिळला इथे त्रास काढूकच जाय सौ महिन्याचा पटाचा प्रश्न तरी सुटला त्या गुणाचे बुद्ध शिकवण जाय आमका मारून होता आमचे थापटं मारून होता आमका कोणाचा आधार धरणं समजलं तू अरे त्यांच्या धर्माचे मनुष्य त्यांचा दादा राजराव पळतलो तो कितला असतो आमका कोणाचा आधार न समजला अरे तुझे मोठे पातळ त्याला नावाचं तुझं नाव पळतलो तो कितला असतो तुम्ही आता किरी कोणता कवडीचा तुमच्या धर्माला हवाळा कवडीचा आता तो तुम्ही सांगतो ना आमका राखण ठेवपाचे उद्धार दिले तुम्ही आता खय गेला तुमचा धर्म इथल्यात तर हेही सांगतो ना तुमच्या नावात सगळ्या गावात खुबळत घालता तुमका मारून धावणं जाय म्हणता कोणा किरिस्ताव जाऊ नको म्हणता असं म्हणून त्यांना सांगतो ना आणि पाहिजे कोणा मागे कितला असतो चमकता
डोंगरा वयलो खुरीस कोणे म्हणलो तू जाणा ना गो देवा म्हाका खबर ना हांव नकळो तू खरें सांगता सागराची वाचंता आयच्या सारको रातभर जागन चेडो आनी सून जात्रा काडली काय हांव एकटोच आशिल्लो हा कोणी तरी उलो मारलो आगे ना ना उलो न्ही तो फोट लेता बेठे चुनून गेले ते तेवटे हा काळखा कांबळ पावरून गेले ते कोणते आवाज कोणते माय आवाज सांगते की आवाज सांग आवाज सांगते आवाज सांग करता ए पुलिस कोणा म्हणलं तर सांगा डोंगरा वयलो पुलीस कोणे म्हणलो म्हाका खबर ना का खबर ना पुलीस जाऊ तुला कोणे म्हणलं म्हाका संताप येवचो हे खंय तरी जुवान जाल्ल्याचें काम हे सुवान सांगा वयलो पुलिस कोणे म्हणलं तर सांग ना तू नको मोठी दोरात जेणे पुलिस मोडला त्याची मोडी बदलायचं शिक्के बदलले तुझो अरे तुम्ही आता आमका मिठी मारल्या रे आम्ही आता भाटपाचे ना या असो या पाद्री बाबा उभा होतोय कोण आहे तो हो त्या वाड्या गेलो गाव चारो दोन वडील चिरवाडा एकट्यार गवळी मग पळी सांगणार का वजन बोले दादा पोट तुका दोंगर जाल्ले का घाण वास मारता पाया धरल्या तुझ्यान या साथ जाता नुगा ते दोर मोडून वरा मोडे म्हणून सांगावं लागनुगा हाय म्हण मात जोडे जाईल का तुझका म्हणवा लागनुगा तुझ्या बाबा घेऊन ये म्हणून सांगावं लागनुगा माझ्या हाती फोर दिले आणि कोण कोण म्हणून सांगावं लागनुगा हाय म्हण मात जोडे जाईल का आमची जाती दोर दोर एक फार कुदोर आल्या तुम कोण एकटो काय म्हणगा आय म्हण तुम्ही कोणा फोड दोर दुखली अशी म्हणतो त्यांची रागवली आणि तेणी वयचे कोणे बोडयो काढून म्हाका बर तू बोड सांगलो अरे भावा तू काय बरो चुवाल आसा मरे हांगा न्ही खटफूट आसा तुज्या तेचेर एक खोट मारून जाली ना कस म्हूण जाता त्या दोरीत म्हण म्हाका मागे गोर उजरा गोर दे पाद्री मागो आया गेला तुमच्या धर्मा ल्हान व्हडना आपूट बोलना मुंगा
ऐकला ते स्वतः तू जरा मागतून गेला तर मागे आम्ही पादरी बाबू येता तुका आमची धर्मात म्हाका एक सांग तुगे घरांनी कोण आहा आवय बापूय आहा असं पादरी बाबू तेंकां सगल्यांक येता त्या आयतारा इगोर्जेन घेवन येवं हांव तुमकां सगल्यांक बातिस्म दिता आमचो धर्म मोगा वाटेन व्हरपाचो दुस्मानाचोय मोग करून लावपी वस आनी येता त्या आयतारा सगल्यांक इगोर्जेला घेवन येवं तपतून येतलो सांगूया ना विजूड जातली त्या वीट वळलं त्याच्या अंगात पूण पादरी बाप्पा तू त्यांना वर्सान किरिस्तांव करतलो वय त्या हिंदू धर्माच्या रागान हांव तेंकां सगल्यांक पोचोवपी क्रिस्तांव करूंक सोदिता खुशी झाली म्हाका पादरी बाप्पा खुशी झाली ती पाड खबर आयकचो म्हाकाय तशें दिसूंक लागला पादरी बाप्पा सगळ्यांक वर्सान किरिस्तांव करून उडोवचें खंयची खबर तोमास म्हजी बाय आपल्या भुरग्याक घेवन आपल्या आवय बापाय वांगडा हें गोंय सोडून गेली म्हाकाय वायट दिसलें तोमास ते जाले ही खबर कळून तुका आनी सांगचें नाका अशें चिंतालो आतां हांव म्हज्या आख्खे जिणेक तुका ओंपता तुज्या खातीर हांव मरूंक लेगीत तयार आसा पादरी बाप्पा मरूंक लेगीत तयार आसा तोमास आज भोवेन चोर उमाळ आहा ना मातशें शिवूय खाता मागीर तो बेगीन काळोख केसो जालो वेळ बेगीन मावळटा ह्या दिसांनी पूण अजुनी एकूय नेकेचो दिसना मळपान घुस्पल्यात आसतली काळोख आनी उजवाड हांचे बरी जाणा तोमास हांव ल्हान आसतना तो दिसांचो काळोख जळटकूच दिसतालो ते निमणी आनी उजवाड जावंक केलो पूण दुसऱ्या दिसाचो उजवाड जळटकूच हांव गोरांतल्यान त्या तोकली तुटल्या पुतळ्या मेरेन धांवत वयता पादरी बाप्पा आयज तूं अशें घर बंद सुटिल्ले वरी कितें उलयता तोमास आज म्हाका जेजू वरी खुर्साळ मारून मज्जाचें दिसता पादरी बाप्पा पूण कोण मारतलो म्हाका खुर्साळ कोण मारतलो पादरी बाप्पा हांव तुमचेच लागीं येवन चिंततालो कित्याक समक की चुकले ते कुरीस म्हणटात ती एक निकटी पात्राची कोणी अहें दिसलें तेंकां पिडापीड भोगवू नाकात जेजू बायबलान आमकां हेंच सांगलां मोग काकूट आनी बोगसोणी ही बायबलाची मूळ तत्व गिन्याना जेजू बायबलाची शिपूण जर आमी कुशीक मारली जाल्यार धर्म वाडोवन कितें करतले आम्ही बायबल माननात अहें म्हणपा हा तुका तशें म्हटलें ना हांवें घडये तेचो चुकीचो अर्थ काडल्यार जाय तुमी तुगे नाड्यान तेणी कुरीस मोडला ते जाणाय तूं तेंगे बापो घेता म्हणून ना तो तेंकां येदी कापो नासली वेल्यान तूं म्हणटाय कुरीस म्हळ्यार फकत हातराची गोंडी म्हणून वय कांय अशी तथ्य आहात तितून कितें मोग आनी मायपास नासत जाल्यार कुरीस म्हणटात ती निकटी पात्राची कोणी हें दिसचें ना तेंकां माय बोगोर देव ना सोत ना भावार्थ ना फकत कुरीस उबे केले म्हणून धर्म वाडना कुरीस मनशाच्या काळजान रिकचो पडटा आनी तो एक फावट मनशाच्या काळजान रिकलो म्हणटकूच अहले कितले कुरीस आमच्यांनी उबे करूं येता तुमी जाणे तुमी फोर्सान बाटयले कितले जाण परतून आपल्या धर्मान वचूंक पळयतात ते तुमची तत्व मानिनात म्हणून तुमकां एकविजे समाजचो आलाशिरो घेवचो पडटा उलो कर पाद्र सिमोन तुवें पवित्र खुर्साचो अपमान केला तूं 21 दिसां आड उलयलो हांवें कोणाचो अपमान करूं ना कोणाच्या आड उलोवपाचो मुजो येत ना हांव फकत इतलेंच सांगूंक सोदी की त्या मोडिल्ल्या खुर्सार तेंकां पिडापीड भोगोवं नाका गोंय 21 दिसांवा मनीस हांव तुका आमच्या धर्माक इन्सुलार करपी पुत्र काडल्यात
चोरून घे. कसलं पुण्यावाक लागून म्हणल्या घरा होतं का तुका सगळे समजत नाही पाहत. सरात फाटी कोण कसं पात्री बाबा फुकरीत वाटत आहे हाव चोयता. अरे बाप्पा तू बस थांबून ह्या वाक्य राज्यपाल घरी बाबा कोण झालं या संसार करत असा तुझ्या सगळ्या ठेव वंशाची जेजूवरी तू पात्री बाप्पा याका किडाच्या मोहात फळी पडून धाव्या बजाव धर्म बदलिलो तरी तरी मजातला प्रामाणिक एकनिष्ठ मनीस खरपणात उभं राहिलो. तमस तुवे फुरसात चोरिल्लो तो कीड आणि मुझे खातीर तू रक्त बंबळ जालो तो वकील. एकाच मनशाची प्रत्येकारी दोन रूपा रे. देखूनच मनीस म्हणतात ते एक कुवाडे. मनीस म्हणतात ते म्हणजे भाव पात्री बाप्पा हवे माझ्या पाय गुडघ्याची किती वाट पळली पण ते आईलेच ना. भावा बरस पहिले धर्म वडला दिसलो काय माझ्या नावात मी कुकून राहिला गळ्यात मणी बांधा हो जिथं असुदही मेला आणि मरुदही जिथं असा अशी ती चिंतत. पात्री बाप्पा आता हाव खयच्या देवाक परातो खयच्या देवाक परातो खयच्या देवाक.
sopa auto da fe ja słowiaczą o nim nogi Unia parańczy Unia sabić zaļie asat Unia parani आपल्या गुन्ह्याव मानून घेतल्यात एकमेचे समाजच्या सम्राट त्यांना लासून मारून पडचे आधी आज त्यांना एक प्रश्न विचारलो पार्द सीमा तुका खुयच्या दोनांत मरण येवचे अशी तुजी इच्छा त्याआधी हांव तुमकां विचारता कित्याक लासून मोडचें हांवें म्हजो गुन्यांव नासतना ह्या निमण्या किणाक लेगीत हांव तुमकां सांगूंक सोदिता की खरीच तेणी मोडिल्ल्या हातरांतल्या हातां म्हज्या काळजांत जेजूचो धरून मोग काकोतानी बक्षणी येजार आदारलो धरून जेजू बायबलाची शिकवण तुम्ही मानवी जाणारी ही लाजून मातशी लिखी असता कित्याक वस्तुरे गोपिके तुका खुयच्या धर्मांत मरण येवचे अशी तुजी इच्छा तिने तुमचो क्रिस्तांव धर्म आपणा लेगीत वखद गायची पुजा केली म्हणून तुम्ही तिका लासून मागतले तुम्ही मानिल्ल्या अनीत कोत्तवानी तुमच्या या मुळेत अधर्मी फुडाराची पानां रंगतेली कदीम काळ मेरेन वस्तुरे बेगीन बोलून ज्या धर्मात जन्मली त्याच धर्मात म्हाका मरण येवचें अशी म्हजी इच्छा आसा तुका खुयच्या धर्मांत मरण येवचे अशी तुजी इच्छा तरेच्या पदार्थार वयर चुरपी साते रावयची सासाय रूप मानपी भावार्थी धर्माकूच मरण येवचे अशी म्हजी निमणे इच्छा आयज निमणे परत एक फावट तुमकां सांगता धर्मसत्ता आणि राजसत्ता हातात हात घालून तुम्ही हो अधर्म मांडला धर्माच्या नावात तुम्ही दुष्ट बाखेनी केले हे अधर्माचे करतो तुमच्या असल्या अधर्मी राखीचा कडल्यान हांव केन्नाच मागतो ना भक्तुडे केन्नाच मागतो ना केन्नाच मागतो ना गोंयच्या पुराय अदीम काळी इतिहासात इतले तळ भरून मोठो भूखंड दुसरी ना खंयचोच धर्म खंयच्या चुकिल्लो ना चुकतात ती मनशां मोगाळ नाट्य रसिकांनो प्रेषितांच्या शिकवणेचो चुकीचो आपल्या सोयीचो अर्थ लायिल्ल्यान मोठो अनर्थ घडलो ते काळात असलो सांवार संसार